भुरग्यांनो, आयज आमी शिक्षणाचें म्हत्व पटोवन दिवपी पाठ शिकतलीं. पाठाचें नांव फटय फटय फटयलो. ह्या पाठांत शिकूंक नाशिल्लो मनीस म्हळ्यार सदाशीव. ताका सगळेच जाण फटयतात. शेवटाक शिकूंक नाशिल्ल्याचो परिणाम ताका भोगचो पडटा. पयल्या देखाव्यांत सदाशीव एक भाड्याची टॅक्सी करून बस स्टँडाचेर वता. बस स्टँडाचेर सगळेंच बंद आसता. पसरे बंद, बसी आसनात, लोकांची गर्दी आसना आनी कंडक्टरांचो बोवाळूय आसना. ताचे फाटोफाट टॅक्सी ड्रायव्हर, जाचें नांव जॉली, तो येता. तो ताका म्हणटा, तुवें म्हाका प्रासाचेर हाडून सोड म्हणलें आनी हांवें तुका सोडलो. आतां म्हजे टॅक्सीचें भाडें फारीक कर आनी तुका जाय थंय वच. सदाशीव ताका सांगता की तुजे टॅक्सीचें भाडेंच फारीक करपा खातीर हांव मोडचे पयशे हाडूंक वतां. तेन्ना जॉली ताका आपणाची भिरांत उक्तायता, आपणाचो दुबाव उक्तायता. तो म्हणटा की तूं पयशे हाडपाच्या निमतान म्हाका चिकाण करशी. देखून तुज्या फाटल्या फुडल्या बॉल्सान पळय, तुजे कडेन मोडचे पयशे आसतले. सादो सदाशीव जॉलीक म्हणटा, ना रे, आसले जाल्यार हांव तुका दिवचो नासलो. अशें म्हणून आपणाच्या बॉल्सांतल्यो 2 5शांच्यो नोटी काडटा आनी जॉलीक 100रांच्यो म्हणून दाखयता. धूर्त जॉली सदाशिवाच्या बिन शिक्षणाचो, ताच्या सादेपणाचो फायदो घेता आनी म्हणटा, हय मरे, 2 100रांच्यो नोटी दी, मोड आसतली म्हजे कडेन. आनी सदाशिवाची 500 रुपयांची नोट 100 रुपयांची म्हूण घेता आनी ताका आपले कडले 100 रुपया दिता आनी थंयच्यान नाच जाता. बाबड्या सदाशिवाक कांयच कळना. ताका जॉलीची म्हळ्यार टॅक्सी ड्रायव्हराची काकळूट दिसता. तो समजता की जॉलीन म्हजे 100 रुपया घेतले आनी आपले 100 रुपया म्हाका दिले. अशें करून ताणें टॅक्सीचें भाडें काडलेंच ना. इतल्यान थंय प्रासाचेर 2 जाण कॉलेजीक वचपी विद्यार्थी येतात. तांकां पळोवन सदाशीव बेगीबेगीन तांच्या म्हऱ्यांत वता. ते शाळेंत गणीत शिकतात ही सदाशिवाक खबर आशिल्ली. देखून तो आपणाचो हुस्को, तो आपणाचें गणीत तांचे मुखार मांडटा. तो म्हणटा, म्हजे कडले 100 रुपया घेतले आनी आपले कडले 100 रुपया म्हाका दिले जाल्यार ताणें टॅक्सीचें भाडें कितलें काडलें. हें सदाशिवाचें गणीत आयकून दोगूय विद्यार्थी घुस्पतात. ते सदाशिवाक म्हणटात, असलीं गणितां आमकां शिकयनात. तुजें गणीत सारकें घाल. तेन्ना जी गजाल घडिल्ली ती सगळी गजाल बारीकसाणेन सदाशीव ह्या 2 विद्यार्थ्यांक सांगता आनी शेवटाक विचारता ताणें टॅक्सीचें भाडें कितलें काडलें. तेन्ना दोगूय विद्यार्थी सदाशिवाक सांगतात की ताणें टॅक्सीचें भाडें काडूंकूच ना. टॅक्सीचें भाडें 0. विद्यार्थी ते शिकपी विद्यार्थी. शिक्षणान तांच्या गिन्यानाचेर उजवाड घातिल्लो अशे विद्यार्थी ते. ते विद्यार्थी सट करून गणीत समजतात आनी सदाशिवाक म्हणटात की ताणें तुका जी 100राची नोट दिल्या ती
खंय आसा आमकां दाखय. तेन्ना सदाशीव जॉलीन दिल्ली 100ची नोट काडून विद्यार्थ्यांक दाखयता. तेन्ना विद्यार्थी चतरायेन ती नोट नियाळटात आनी परत सदाशिवाक प्रश्न करतात की तुवें टॅक्सी ड्रायव्हराक दिल्ली नोट अशीच आसली, तुका सारकी याद आसा? तेन्ना सदाशीव म्हणटा, ना, आपणें जी ताका नोट दिल्ली ती सामकी अशी आसली, सारकी हाचीच जुंवळी भयण. आनी बोल्सांतली 500 रुपयांची दुसरी नोट काडून विद्यार्थ्यांक दाखयता. तेन्ना विद्यार्थी ताका विचारता की तुका सारकी याद आसा, तुवें ताका असलीच नोट दिल्ली? आनी सदाशीव तांकां सांगता की हय, सामकी असलीच, हाचीच जुंवळी भयण. तेन्ना विद्यार्थी ताचें गणीत सोडयतात. ते म्हणटात की टॅक्सी ड्रायव्हरान तुका फटयलो, कारण तुजे कडचे टॅक्सी ड्रायव्हरान 500 रुपया घेतले आनी आपले कडचे 100 रुपया तुका दिले. म्हणटकूच ताणें टॅक्सीचें भाडें 400 रुपया काडलें. गणीत सुटलें. अशे तरेन दोनूय विद्यार्थी सदाशिवाक तो फटवलो म्हूण पटवून दितात. हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार सदाशीव शिकूंक नाशिल्ल्यान. पयशांचे नोटीवयलो आंकडो वळखुपाक वा नोटीचेर कोंकणींतल्यान बरयल्लीं तीं अक्षरां वाचूंक ताका येनाशिल्लें. जेन्ना सदाशिवाक आपणाक फटयलो म्हूण कळटा तेन्ना ताका धक्कोच बसता. ह्यो 500 रुपयांच्यो 2 नोटी ताका ताच्या भावोजीन दिल्ल्यो. हाचो अर्थ तो आपणाचे भयणीगेर गेल्लो आनी आतां भयणीगे सावन आपणाच्या घरा परततालो. हे शिकपी विद्यार्थी ताका ताचेर जाल्ल्या अन्याया आड बंड करपाक सुचयतात. म्हळ्यार पुलीस स्टेशनाचेर वचून कागाळ करपाक सांगतात. पूण तो कागाळ करतलो कसो? टॅक्सीचो नंबर वळखुपाक ताका येनाशिल्लें. एके वटेन भुरग्यांक ताची काकळूट दिसता, तर दुसरे वटेन ते हांसतात, कारण शिकूंक नाशिल्ल्या मनशांक अशेच लोक फटयतात हाची जाणवीक ह्या दोनूय विद्यार्थ्यांक आशिल्ली. तेन्ना सदाशीव भुरग्यापणांत शिकलो ना कित्याक हें जाणून घेवपाची उत्सुकता ह्या दोनूय विद्यार्थ्यांच्या काळजांत निर्माण जाता. तेन्ना सदाशीव तांकां सांगता की शिकच्या वेळार तो लिपून रावतालो. ताका शाळेंत वचपाक वाज येतालो. आदीसभर एकाच जाग्यार बांकार बसपाक उबगण येताली. लक्ष लागनाशिल्लें अभ्यासांत. खेळपाक ताका बरें दिसतालें. तेन्ना हे दोनूय विद्यार्थी ताका जिविताचें सत उक्तें करतात की भुरग्यापणांत शिकपाक असोच वाज येता, तेन्ना मुद्दम लक्ष घालून शिकूंक जाय. शिकलो म्हणटकच मनीस कितलो हुशार जाता. शिकपाक कितली मजा येता. कविता, काणयो, इतिहास, भूगोल, गणितां, व्यायाम, खेळ, नाटकां, नाच, पदां सगळें कळटा. चिटी बरोवपाक, अर्जी भरपाक, हिशोब करपाक दुसऱ्याचेर पातयेवन रावचें लागना. थंय कसली सुचोवणी बरयल्या, ह्या पसऱ्याचें नांव कितें,
त्या हॉटेलाचें नांव कितें, ही बस खंय वता, ती गाडी खंय साकून आयल्या, हो मनीस कितें उलयता, तो मनीस कितें सांगता हें सगळें समजता. सगळें वळखीचें कशें दिसता, आपणालें कशें दिसता, परकी कांयच ना. काल कितें घडलें, आयज कितें घडटा, फाल्यां कितें घडटलें हें सगळें खबरापत्रां वाचून समजता. आख्ख्या संवसाराची वळख जाता. कोण फटोवंक शकना. शिकिल्लो मनीस जाय थंय एकलो भोवंक शकता. हें आयकून सदाशिवाक आपणाचे करणेचो पश्चाताप जाता. तो विद्यार्थ्यांक सांगता की आपणाक वचत थंय लोक फटयतात. हांव म्हज्याच गांवांत परकी जालां. म्हाका कांयच कळना. संवसारांत आसा म्हूण आसा हांव. लांकडां फोडप आनी माती खणप तितलेंच कळटा म्हाका. इच्छा आसल्यार सगळें शक्य आसा हाची जाणवीक विद्यार्थी सदाशिवाक करून दितात. ते म्हणटात, शिकतलो जाल्यार जाणट्यां खातीर आजून लेगीत रात शाळा आसात. दिसाचें काम करून रातचे शाळेंत वचूं येता. उपरांत विद्यार्थी सदाशिवाक बस स्टँडार येवपाचें कारण विचारतात. तेन्ना सदाशीव विद्यार्थ्यांक सांगता, तो भयणीचे खबरेक गेल्लो. काल आयिल्लो, आयज तो आपल्या घरा सांग्यार वता. पूण बस स्टँडाचेर एकूय बस ताका दिश्टी पडना. हें आयकून विद्यार्थी सदाशिवाक आयज बसींचो बंद म्हळ्यार संप आसा ही जाणवीक करून दितात. ह्या संपा बद्दल काल पेपराचेर आयिल्लें हाची खबर ते ताका सांगतात. विद्यार्थ्यांची ही जाप आयकून सदाशीव सामको घुस्पता. तो तांकां म्हणटा, जर आयज बसींचो बंद आसा जाल्यार तुमी हांगा कित्याक आयल्यात? तुमी म्हाका चिकाण करूंक सोदतात मूं? तेन्ना आमकां आमचे शाळेची बस येतली अशें सांगून दोनूय विद्यार्थी सदाशिवाच्या मनांतलो दुबाव पयस करतात. हें आयकून सदाशीव काकुळटेक येवन दोनूय विद्यार्थ्यांक म्हणटा की आपणाक तुमचे बशीन व्हरात. अशें करप शक्य नाशिल्लें. देखून विद्यार्थी सदाशिवाक घरा वचपा खातीर उरिल्लो एकूच मार्ग तो म्हळ्यार रेल मार्ग अशें सांगतात. हाचो अर्थ रेल गाडयो संपाच्या दिसा चालू आशिल्ल्यो. आनी हाचे फाटलें कारण कितें? हय, हो बसींचो संप म्हळ्यार प्रायवेट बसी चलोवपी मनशांनी सरकारा आड कांय मागण्या खातीर संप केला. आनी रेल गाडयो ह्यो सरकार चलयता. देखून सरकारी गाडयो, सरकारी रेल गाडयो संपा दिसा सदांच चालू आसतात. रेल गाडयेन वतलो जाल्यार सदाशिवाक परत भाड्याची टॅक्सी करून रेल्वे स्टेशनाचेर वचचें पडटा. आनी हे फावटी तो फटवचो न्हय म्हूण विद्यार्थी ताका शिटूक करतात. अशे तरेन मनाची बरी तयारी करून सदाशीव परत भाड्याची टॅक्सी करून रेल्वे स्टेशनाचेर वता.